नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव समिधा कुंकळकार. आयच्या टी टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळयात आयच्यो हेडलायन्स. आपले मत धर्मनिरपेक्ष पक्षाक म्हणल्यार इंडिया आघाडीक. बाणावलेचो हेविटेट राजकीय फुडारी चर्चिलाचो विर्यातोक तेंको. एकोणीसशे पयलींची बांदकामां कायदेशीर करपा खातीर करतले यत्न, सांगता मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत. लोकसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर 3 मेक गृहमंत्री अमित शाह हांची म्हापशां जातली जाहीर सभा. म्हापसा अर्बन बँकाच्या प्रकरणाचेर खलपाचे पर्रीकाराचेर बोट. स्कॅमाच्या फायली ओपन करपी मुख्यमंत्र्याच्या आवाहनाक खलपाची जाप. लोकसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर बदल घडोवन हाडपाची आसा गरज. मिकी पाशेकोचो इंडिया अलायन्साक तेंको. मामानूच केलो भाच्याचो खून आदल्या दुस्मानकायेंतल्यान. तकलेर चिरो घालून काडलो भाच्याचो कांटो. आता पळयात खबरो विस्तारांत. आपूण सदांच धर्मनिरपेक्ष पक्षाक तेंको दिला. ह्या वेळार आपूण आपले मत धर्मनिरपेक्ष पक्षाक म्हणल्यार इंडिया आघाडीक दितलो. बाणावलेचो हेवीवेट राजकीय फुडारी चर्चिल आलेमावान सांगले. लोकसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर चर्चिल उलयतालो. आपल्या मतदारसंघात इंडिया आघाडीन बसका घेवन आपल्याक आपयले ना म्हणून चर्चिलान दुःख उक्तायले. पळयात ताचे म्हणणे. आता बाबाय पळया देवय पळया तो म्हणून सारकेडी केला प्लेयर बी आहे हाडाय प्लेयर उमर बी आहे त्या हाडा बी आहे ते प्लेयर कितले ते समजना तेका लागून कितें आसता इलेक्शन टाफ जातलें. हांव 2 फावट बसला 2 पाळ्यांक जिखला. 1 पाळ्यांक बसता आसतना आमच्या जिल्ल्यान म्हणून दिसलो म्हाका कॅन्डिडेट दिसलो. म्हाका लोक पळयता त्या टायम कॅन्डिडेट दिसतलो मातसो लोक तें पाण्यां जालें मुगे सापड म्हणून कितें हांव केन्ना सेक्युलर म्हणजे हांवें केन्ना काँग्रेसी भायर वोट घायला हांवें केन्ना घायना. आमकां कोणें काँग्रेसीन कितें पिकाम कितें करूं कोणें कितें सांगूं हांवें काँग्रेसी भायर वोट घायला हांवें. पूण प्रॉब्लेम कितें आसा टीएमसी गेले टीएमसी काँग्रेसी भायर टीएमसी गेलो तर टीएमसी आनी काँग्रेस भायर हालून तेन्ना आतां मुगे प्रॉब्लेम कितें आहा मुगे प्रॉब्लेम आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी पळय आमची बाणावलेची ती कॉन्स्टिट्युएन्सी लोक चडसो सदांच काँग्रेस सारकेडी चडसो मुसलो हांव इवान पळय जेन्ना चोवपाक गेलो जाल्यार हार्ड कॉन्स्टिट्युएन्सी पळय सारकेडी त्यो सदां कितें आसता त्या बद्दल आसता आनी एअरपोर्टीन सगळो एक कडेन आसता आनी तो डिवायड जाता. कॅप्टन येयला कॅप्टनान तेका गरज ना उली. कॅप्टनान म्हाका फोन केला तो अशें कित्याक म्हणटा गरज ना गरज येतालो न्हू पळय येयला पूण म्हाका फोन केला ताणें फोन केला पावलो नासतलो म्हगे रोड काँग्रेसीक. पूण काँग्रेसीक कितें आसता एक मिटींग दिता तेन्ना म्हाका आपोवपाक गरज पडना दिसता म्हणजे तें काँग्रेसीक मिटींग पळय घेयले म्हाका आपोवपाचें गरज पडना.
दर्यादेग वाठारांतल्या 1991 पयलींच्या बांदकामांक थाकाय मेळपाक जाय अशें मत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान उक्तायलें. जांचे कडेन 1991 पयलींचे परवाने आसात ती सगळीं बांदकामां कायदेशीर करपा खातीर केंद्रा कडेन फाटपुरवण करतले. तशेंच हांगासरी कायद्यान दुरुस्ती करतले अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. त्यांचे वेरियस वेगवेगळे इश्यूज आशिल्ले कोस्टल बेल्टांतले वेगवेगळे CRZ पासून येता ताका मिटींग घेतली. तांकां ज्यो गजाली ऑलरेडी CRZ 2019 प्लॅन सुरू आसा ते मेळ्ळ्या उपरांतूय तांकां रिलॅक्सेशन मेळटलें. आनी आमी तशें पळोवंक वचत जाल्यार 1991च्या पयलीं तेंची सगळ्यांची घरां CRZ लागू जावच्या पयलीं 1991च्या पयलीं तेंच्याकडे एक्सायजचें लायसन आसा. 1991च्या पयलीं हेल्थाचें लायसन आसा रेस्टॉरंट चलोवपा खातीर. त्या लोकांक न्याय मेळपाक जाय हें म्हजें स्पश्ट मत आसा. कारण CRZ कायदो येवच्या पयलीं जर तेंचो बिझनस आनी तेंचो जर चालू आसत जाल्यार तांकां ऑफिशियली तांकां मेळपाक जाय. तेच्या खातीर जे प्रयत्न करपाक जाय केंद्र सरकारा कडेन आसत किंवा हांगासर आमकां अमेंडमेंट ते आमी करतले. देवर विदाउट नॅशनल कोस्टल झोन मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी म्हणजे CRZचे NOCचे हितून हाडले ती म्हणजे अमेंडमेंटान नाडली नोटिफिकेशन हाडलें आतां ऑफिशियली येयल्ल्या. सो हितून आतां हें पार्ट कमर्शियल उतर जे कोणाचे प्रायवेट प्रॉपर्टीन कोणाची घरांनी तेणी बिझनस चालू केला आदीसून तांकां रिलीफ मेळपाक. लोकसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांची 3 मेक म्हापशां नव्या बस स्टँडाचेर सभा जातली. ही सभा सांजेच्या 5 वरांचेर जातली अशी माहिती प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे हांणी दिल्या. जाल्यार 2 मेक दक्षिण गोंयांत फोंड्यां 5:30 वरांचेर बसका जातली अशी माहिती तांणी दिल्या. भाजपाच्या उमेदवारांचो प्रचार करपाक स्टार प्रचारक म्हणून अमित शाह गोंयांत येतात. येणाऱ्या दिसांनी आमच्यो 2 NDAच्यो पब्लीक सभा जावपाच्यो आसात. उत्तर गोंयाक लागून आमचे म्हापसा हांगासर आमचे होम मिनिस्टर अमित भाई शाहजी यांची जाहीर सभा 3 तारखेर सांजे 5 वरांचेर म्हापसा नवीन बस स्टँड आसा थंय जावपाची आसा NDAची पब्लीक सभा. आणि दुसरी NDAची सभा आमची फोंडा तालुक्या भितर फोंडा हांगासर 2 तारखेर सांजी 5:30 वरांचेर जावपाची आसा. म्हापशां अर्बन बँकेच्या परिस्थितीक सर्गेस्त मनोहर पर्रीकार जबाबदार असो दावो रमाकांत खलपान केला. सांखळे जाल्ल्या काँग्रेसीच्या जाहीर सभेत उत्तर गोंयचे काँग्रेसीचे उमेदवार रमाकांत खलपान आपले वयले आरोप भायर आयले. खलप किसी से डरने वाला नहीं अशें म्हणीत मुख्यमंत्र्याच्या आवाहनाक खलपाची जाप. म्हापशा अर्बन बँकेच्या परिस्थितीक सर्गेस्त मनोहर पर्रीकार जबाबदार असो दावो रमाकांत खलपान केलो. सांखळे जाल्ल्या काँग्रेसीच्या जाहीर सभेत खलपान म्हापशा अर्बन बँकेच्या आरोपांचेर जाप दिली. मनोहर पर्रीकाराच्या सांगण्याचेर आपणे राजिनामो दिले उपरांत सर्गेस्त मनोहर पर्रीकारान ही बँक 5 वर्सां चलयली. त्या उपरांत म्हापशा अर्बन बँक लुकसाणीत गेल्ल्याचे उत्तर गोंय काँग्रेसीचे उमेदवार रमाकांत खलपाचे म्हणणे. मुख्यमंत्र्यान म्हापशा अर्बन बँकेच्या स्कॅमाच्यो फायली उगडपाच्या आव्हानाक खलप किसी को डरने वाला नहीं है अशी ताणी जाप दिली. सगळ्या डायरेक्टरांनी आमची रजिस्ट्रेशन्स तयार केली आणि त्याच्या हातान दुसरे दिसा बँकेच्या बँक काढून दिली एका 5 वर्षां मनोहर पर्रीकारान बँक चलयली. तुमकां जर दिसता हाच्या संदर्भातूच एक व्हिडिओ काल परवा एका वार्ताहराने मध्ये घेतली तो तुम्ही पळयात. 5 वर्षांत जी बँकेची परिस्थिती झाली ती आकडेवारी आरोप केल्याबरोबर या सगळ्या भाजपच्या नेत्यांक जाहीर आव्हान दिले हांवें लिपून आरोप करू नकात रे बापालो. सामने आओ खुल्या व्यासपीठाचेर ह्या कॅमेराच्या समोर तुमच्या सगळ्यांच्या समोर आम्ही खुली चर्चा करूया. आरोपाची जंत्री काढीत राहत. खलप किसी को डरने वाला नहीं है. आणि आजही मुख्यमंत्र्यांनी ऐकले माझे भाषण. चलो कसल्यो फायली उघडपाच्यो आसा त्यो उघड. 25 वर्षांच्या आधीपासून तुमच्या BJP गोव्यात उभो करणारो सगळ्या या माझ्या मित्रांपैकी आता जो उल्लेख केलो त्याचा हा मनीस सांगचे पडटा. या प्रत्येकाक या काँग्रेस या भाजपा मधल्या अगदी आमचो नायक
श्रीपाद नाईक यांच्या सकट श्रीपाद जो पहिले फावट जो आमदार झाला मडकई मतदारसंघातल्या बरोबर त्या मडकई मतदारसंघात लालकृष्ण अडवाणी बरोबर उभं राहून एका निवडून आणण्यासाठी प्रयत्न करणारा रमाकांत कलप साथी असा तुका माझ्या नावात बरोबर. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. लोकसभा वेंचणूक खंयच्याच एका पक्षाची नासून देशाक वाटोवपा खातीर जावन आसा. सध्याच्या सरकारान फाटलीं 10 वर्सां कितें केलां तें सगळ्यांनी पळयलां. देखून आतां परत एक फावट बदल घडोवन हाडपाची गरज आसा अशें मिकी पाशेको म्हणटा. लोकसभा वेंचणूक ही खंयच्याच एका पक्षाची नासता. देशाक वाटावप ही ह्या वेंचणुकेची मोख जावन आसा अशें मिकी पाशेको म्हणटा. 2014 आपणे भाजपाक तेंको दिल्लो, मात ते आपलेच आंगलट आयले म्हणटकीच आतां इंडिया अलायन्साक तेंको दिवप योग्य. गोंयाक भ्रष्टाचार मुक्त करूया अशें आवाहन मिकी पाशेकोन लोकांक केलां. आयकात. आयज म्हजी सांगणी इतलीच. आयज आमी 10 वर्सां बदली हाडल्या उपरांत हो सरकार हाडल्या उपरांत आमी देशान पयलें बाबा कितें सारकें आहा आनी कितें ना सारकें आहा तें. आतां ह्या सरकारान आतां सगळे बोबा मारता. इंडिया ब्लॉक असो बोबा मारता. ओपोजिशनाक भितर घालता, ओपोजिशनाक भितर घालता. भितर कोणाक घालना. भितर कोण चोर आहा, करप्शनान कोण आहा ताका घालता आनी घालपाचो कायदो. गोश्ट आतां केजरीवाल सारके तो भितर आहा कितें चोरयेक स्कॅमाक तांकां घातले बरें. तो म्हाका समजता कायदो सारको केला. पण हांव हेंच समजता हाल्यां तर इंडिया ब्लॉक निवडून येयत. इंडिया ब्लॉक निवडून येयत. इंडिया ब्लॉकांनी हेंच करचें पडटलें जे आयज कोण स्कॅमान आहा तो करप्शनान आहा तांकांय भितर घाल. इंडियेचें सगळें देशाचें करप्शन काबार मागीर. आतां थोडे तर बीजेपीन थोडे भितर घातल्या ओपोजिशनाक करप्शन आहलें म्हणून न्हू जाल्यार फुडले फावटी तर इंडिया ब्लॉक येयलें जाल्यार म्हजी मागणी तेका दिता. तुमी आतां कोण स्कॅमान आहा, आतां कोण करप्शन आहा ताका भितर घाला. म्हणटे अद्या तुमी घाल्या बीजेपीन काबार केले करप्शन आहलें तें उरलेले तुमी काबार करा. करप्शन फ्री कंट्रीन जालें आमी खुशाल, तुमी खुशाल, देश खुशाल. हेंच मागता. गौरांग प्रभू मळकणेकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. फोंड्या सांताक्रूज वाठारांत मामानूच भाच्याचो खून करपाची घडणूक घडल्या. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण मामा कृष्ण सदाशिव नायक हांणी तांच्या 42 वर्सां पिरायेचो भाचो अविनाश धनंजय नायक हाचो आदल्या दुस्मानकायेंतल्यान खून केला. सोऱ्याच्या नशेन झगडी जाल्या उपरांत मामान भाच्याच्या तकलेक चिरो घालून हो खून केला अशें पुलिशेच्या प्राथमीक तपासा वेळार कळ्ळां. इतले मजगतीं कृष्ण सदाशिव नायक हाका पुलिशेन आतां अटक केल्या. काल सकाळी ताणें वता आसतना सांगलें की आपण पत्रे घेवन येता म्हणून. काल आयतार आशिल्लो. रोखडेच पत्रे घेवन येता. च्या घेता आनी रोखडे पत्रे घेवन येता म्हणून. आतां पत्रे घेवन येता म्हणलो तो मनीस परतून आयलोच ना. तो रातचो 11:15 आयलो जेन्ना ही न्हिदिल्ली. आयलो ताच्या म्हणण्या प्रमाणे की हें मारलें, बालदेचेर खोट मारली. त्या बरोबर व्हडलो आवाज जालो आनी हांकां म्हणपाक लागलो जितोत मारपाक जाय अशें म्हणपाक लागलो. आनी त्या बरोबर ताजी जी बायल आशिल्ली म्हणजे मामी आतांची ती उठून भायर आयली दार काडून. तर आरे कितें तूं पत्रो हाडटा म्हणून सांगिल्लो आनी तूं सकाळीं गेल्लो रोखडो येवपाचो. तो आतां रातचो 11:15 आयला. इतक्यान घोव तिजो म्हणजे मामा होवूय उठून भायर आयलो. तेजेर तेन्ना बाचाबाची जाली तोंडाची. सकाळ फुडें पळयलें जाल्यार ताच्या तकलेचेर फातर घातिल्लो आसा जो नांव अविनाश हाज्या तकलेचेर. आनी 2-3 फातर आसा. तोंड सारकें स्मॅश जाल्लें आसा आनी कंप्लीट थंयसर डेड आसा. मागीर आतां ताजी भयण जी आसा श्रीमती अमिता नायक ही मॅरीड सिस्टर सावयवेरें रावता. तिणें कंप्लेन दिल्ली आसा आनी जेन्ना तिका कळ्ळें की हे रातचे तांचे झगडी जाली आनी मामान फातर घालो ताजेर आनी ताजेर पडलो तो आनी आनी 2-3 फातर आनी चूड घाले. तितून तोंड बीन ताजें सगळें डिसफिगर जाल्लें आसा आनी ताजेर लागून तो मेल्लो आसा. सो आमी मर्डर केस रेजिस्टर केल्ली आसा
आणि कृष्णा सदाशिव नायक जो मामा 65 इयर्स ओल्ड हाका आमी ताब्यात घेतिल्लो आसा. तेमी असो फोंड्या पुलीस स्टेशनाचेर राती जो हांगा मध्यनराती जो सांताक्रूज फोंडा हांगा जो मर्डर जाला तेचे पुलीस चौकशी हांवें थोडे पयलू तेजे उक्ते जाल्या. पुलीस दक्षिण गोंयचे पुलीस अधीक्षक मॅडम सुनीता सावंत हेंचे कडल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण हे एक्यूज आनी जो विक्टीम जो आसा अविनाश धनंजय नायक आनी एक्यूज जो आसा कृष्णा सदाशिव नायक हांच्या मदीं घरावेल्यान वाद चालू आशिल्लो. घरावेल्यान म्हटल्यार ते रावतात ते घराचे किचन फाटल्यान सामकें मोडकळी गायिल्लें. फाटलीं 2-3 वर्सां तिची हालत सामकी बाबत आशिल्ली आनी अंदूच्या पावसान ते सामकें जमीनदोस्त जावपाची भिरांत आशिल्ली. त्या खातीर हो मामा जो आसा कृष्णा सदाशिव नायक हो जो विक्टीम आसा अविनाश धनंजय नायक एका फाटलीं 2-3 वर्सां सातत्यान सांगत आशिल्लो की बाबा ते रिपेर करुया, पत्रे घालुया. आनी अविनाश ताका नेमान एकूच उतर दितालो, आयज करता फाल्यां करता, आयज करता फाल्यां करता. काल आयतार आशिल्ल्या कारणान कालच्या राती तेंच्या मदीं ह्याच विशयाचेर भासाभास जाली आनी काल सकाळीं अविनाश ताका वतना सांगून भायर सरलो आपल्या मामाक की आपूण पत्रे घेवन येता, आयज पत्रे घालुया म्हणून. पूण दुर्दैवान तो आपल्या सांगलेल्या वेळार पत्रे घेवन येवपाक पावलो ना. तो राती 12च्या सुमाराक घरा कडेन पावलो. त्या वेळार तेंच्या मदीं भासाभासी जाली आनी उपरांत ताचे पर्यावसन कृष्णा कडल्यान धनंजयाचो खून करपाक जाली. सध्या एक्युजाक कस्टडी खातीर येल्लो आसा. सो फोंड्या पुलीस फुडलो तपास करता. गोमंतक टीव्ही खातीर फोंडेच्यान शेखर नायक. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. फुडल्या खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. अरे कहाँ जा रहा है जोगी? ताऊ एक नहीं 3 काम के लिए जा रहा था। आपने टोक दिया बताओ। और क्या? कानूनी MSP लेनी है ताऊ, खाद बीज से GST हटवानी है और लोन भी माफ कराना है, समझे? ये कराएगा लोन माफ। तेरे वोट से 72,000 करोड़ का कर्जा कांग्रेस ने माफ किया था कि नहीं? ताऊ अपने फोन का बटन दबाना छोड़ और हाथ का बटन दबा। पापा पक्की नौकरी। विसवा उपरांत येवकार. आता वळूया फुडल्या खबरांकडेन. म्हादय गोंयचो खण वेवसाय राज्यांत वाडट्या बेकायदेशीरपणाक तशेंच रेल्वे दोट्टीकरणाक काँग्रेस जबाबदार आसा. हे सगळेंच काँग्रेस सरकाराच्या काळांत जाला आनी ताका लागून गोंय इबाडलें असो आरोप वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर हांणी केला. 3 पॉइंट जाहीरनाम्यात आसा काँग्रेसच्या आनी हे 3 पॉइंट जे जाहीरनाम्यात काँग्रेसीन घाल्या ताचे विशीं तुमी इतिहासांत वता. पयलो प्रश्न आसा म्हादयचो. म्हादयचे पयले पत्र कोणी दिले हे सोदून काडा. दुसरो प्रश्न आसा अराजकता इन मायनिंग कोणी मेथयली. कॅब जेन्ना 38 मिलियन टन्स आशिल्लो 2008 तेन्ना 62 मिलियन टन कोणी केले आनी ताका लागून सगळो कॅवोस कसो जालो पळया. आमी इतिहासांत वतना म्हणून आमकां हें कळना. इरेग्युलरिटीज कोणी केल्यो, कोणाले कार्यकर्ते कितें करताले, कोण मंत्री त्या वेळार धन्यात आशिल्ले हे सगळें सोदून काडपाची तुमकां आवश्यकता आसा. जेन्ना काँग्रेसा सारको पक्ष जाहीरनामो करता तेन्ना ह्या जाहीरनाम्यात तांणी कितें केल्लें आसा. डबल ट्रॅकाचो DPR केन्ना जाल्लो काडा सोदून. डबल ट्रॅकाचो DPR 2012 पयलीं जाल्लो. 2012 पयलीं UPA गव्हर्मेंट आशिल्लें काय कितें काय NDA गव्हर्मेंट आशिल्लें. हे जेन्ना पॉयंट जाहीरनाम्यात जाता तेन्ना ताजेर कोळसो कोणी चालू केला. कोळसो पयलींच्यान जालो आसा, आतां न्हय. आनी वाडयकूय ना. आनी ह्यो सगळ्यो गोश्टी पळयल्या नंतर एक लक्षांत येता की हो जो जाहीरनामो आसा ते आतां सुरवातूच तांणी केला आनी कितें करपाची पद्दत जी आशिल्ली ती तांणीच केल्या. हे लक्षांत दवरपाक जाय आमी आनी त्या प्रमाणे आमी मुखार वचपाक जाय.
काँग्रेस पक्ष धर्माचे आणि जातीयवादाचेर वाद तयार करपाक राजकारण करता. देशाची शांतिकाय आणि एकचार इबाडपी बाबींक काँग्रेस उर्बा दिता असो आरोप मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केला. तशेंच दर्यादेगेर आशिल्ल्या गोंयच्या रापणकारांची घरां वांटोवपा खातीर भाजपाचें सरकार काम करता जाल्यार काँग्रेस रापणकारांक तांच्या घराचो विशय काडून बेश्टेच दिशाभूल करता अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी म्हणलां. खातीर म्हणजे काँग्रेसीन सदोदीत राजकारण हे जाती धर्माचें राजकारण केल्लें आसा. काँग्रेस सदोदीत म्हणजे भाशणांतल्यानय हांव सांगता, तूं तेंचो मॅनिफेस्टो बाब सुनील ढवळीकर तर हांव गोंयच्या मॅनिफेस्टोचेर उलयतना तेंचो जर तुमी राष्ट्रीय मॅनिफेस्टो जरी सुद्दां पळयत जाल्यार हांव म्हणटलो इट इज कम्युनल म्हणपाक काय हरकत ना. खऱ्या अर्थात सेक्युलर पार्टी जर आसा, कारण तुमी हांव सांगनाय पूण तेंचो मॅनिफेस्टो सांगता आणि ज्या पद्दतीन ते बाकीच्या देशांनी काम करता हांव सांगता. म्हणजे तुम्ही कर्नाटकांतले तेंचे हे काडून पळयात, दे आर वर्किंग एट द कम्युनल म्हणटा. आमी सर्व धर्म समभावता जर कोण आसत जाल्यार ते एनडीए अलायन्स हे सर्व धर्म समभावता खातीर काम करता. सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट काडून पळय. आम्ही म्हटला हिंदू बरोबर कॅथलीक लोकांक त्रास जावना, सीख लोकांक त्रास जावना, बौद्ध लोकांक त्रास जावना, मागासवर्गीयांक त्रास जावना. जे पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेश आशिल्ले, हांव स्वतः बांगलादेशान गेला आणि थंयच्या लोकांवयलो अत्याचार पळयला आणि म्हणून तर थंयचे लोक जे आसा ते भारतांत आयले. वॉट इज दीस? भारतीय जनता पार्टी करूं जाल्यार फक्त हिंदू कित्याक बाकीच्या सगळ्या लोकांकूच बरोबर घेतले म्हणून सांगले वी आर द सेक्युलर पार्टी. CRZचो विशय पूर्णतः रिझॉल्व करपाचें काम आमच्या सरकारान हातीन घेतला. हांव फक्त आतां प्रॉमिस करिना बट सांगता आसतना सांगता की ऑलरेडी आमी CRZ 2019 इट इज इन प्रोसेस. हांव वेगळे हेज्या वेळी म्हाका प्रॉमिस करी इट इज इन प्रोसेस आणि तोय रिझॉल्व जातलो. एक लक्षात घेयात, आज जे आमचे नुस्तेकार भाव आणि भयणी ज्यो आसात हे गोंय लिबरेट जावच्या पयलीं आशिल्ले, तेंची घरां थंयच आशिल्ली आणि ती घरां प्रोटेक्ट करपा खातीर जे कितें करपाक जाय पयलीं हे आमचे सरकार हांगासरूय करतले आणि केंद्र सरकारूय करतले. हे हांव ठामपणे सांगू शकता. तांची घरां पारंपारीक रित्या थंयच्यान आसा आणि ती प्रोटेक्ट करपा खातीर जे नुस्तेकारांची घरां थंय जे रावता हे करपा खातीर सदोदीत आमी सगळ्यो गजाली ज्यो जाय पळय त्यो करतले. लोकसभा वेंचणुकेक लागून आचारसंहिता चालू आसा. याच आचारसंहितेच्या काळात म्हणल्यार 26 मार्च ते 29 एप्रिल मेरेन सरकाराच्या वेगवेगळ्या खात्यांनी घुळे वखदां सोरो मेळून वट्ट 17,12,09,948 रुपयांचो मुद्देमाल जप्त केला. सगळ्यात चड मुद्देमाल अबकारी खात्यान जप्त केला. तो म्हणल्यार 3,67,17,503 रुपया. तशेंच घुळे वखदां विरोधी पंगड, रेल्वे संरक्षण दळ, जकात खातें, पुलीस खातें, आयकर खातें तशेंच वेवसायीक कर खात्यानूय धाड घालून मुद्देमाल जप्त केला. पुलीस खातें, आयकर खातें तशेंच वेवसायीक कर खात्यान धाडी घालून 9,36,532 पयशे जप्त केल्या. लोकसभा वेंचणुकेक लागून 16 मार्च ह्या दिसा कोड ऑफ कंडक्ट लागलेलो आनी तुमकां सांगपाक अजाप दिसता की 16 मार्च ते 29 एप्रील म्हणजे काल ह्या मजगती कोड ऑफ कंडक्ट लागलेलो आसतना ज्यो कितें इल्लिगल एक्टिविटीज घडल्यो, मागीर इल्लिगल लिकर आसतले, कॅश आसतले, गॅमलिंग आसतली, जे कितें आसतलें, ह्या सगळ्या इल्लिगल एक्टिविटीजांचेर नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट, पुलीस, इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंट ह्या सगळ्यांनी धाडी घालून त्यो जप्त केल्यो. आनी जर ह्या सगळ्यांची आमी टोटल पळयली जाल्यार तुमकां अजाप दिसतलें. हांव ती टोटल सांगता, पळोवन घेयात. ते टोटल जी आसा ती टोटल आसा 17,12,09,948 रुपया. नार्कोटिक्स NCB म्हणजे नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो यांनी ड्रग्स आणि नार्कोटिक्स ज्यो धरल्यो त्याची टोटल कॉस्ट जावन 5,462 रुपया. भितून मेथापेटामाइन 532 ग्राम, 500 ग्राम कॅनॅबिन क्रॉप्स, गांजा आसलो 10 ग्राम, अश्यो सगळ्यो गजाली आसल्यो. मागीर रेल्वे प्रोटेक्शन फोर्स RPF जे म्हणटा तेणी इल्लिगल लिकर धरली 308 लिटराची. हेचो टोटल कॉस्ट जावन आसा 79,232 रुपया. त्याच्या उपरांत गोवा कस्टम्सान गोल्ड धरले 500-550 ग्रामाचे. त्याची कॉस्ट जावन आसा 3,25,579 रुपया. तशेंच सॅटेलायट फोन एक धरलो, त्याची कॉस्ट जावन आसा 76,488 रुपया. एक्सायज डिपार्टमेंटानूय लिकर धरली, त्याची कॉस्ट जावन आसा
तेची पहिली लिटर सांगता म्हणजे 76,287 लिटर इतकी व्हडल्या एमावंटान इल्लिगल लिकर एक्सायज डिपार्टमेंटान जाली. तेची कॉस्ट जर आमी पळयली जाल्यार ती कॉस्ट जावन वयता 3,67,17,503 रुपया. मागीर इन्कम टॅक्सान धाडी मारल्यो, पोलीस डिपार्टमेंटान धाडी मारल्यो, भितून कॅश तांकां मेळ्ळी 9,36,775 रुपया. माझ्या सोबत कॅमेरा पर्सन हर्ष नाळेकर बरोबर हांव विनायक सामंत पणजेच्यान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी 2014 ह्या वर्सा गोंयाक स्पेशल स्टेटस दितलो अशें आश्वासन दिल्लें. मात तांणी हें आश्वासन अजूनय पुराय केल्लें ना. म्हादयचें उदक घुंवडावपाक तशेंच तमनार प्रकल्प, गोंयचे 6 न्हंयांचें राष्ट्रीयकरण, रेल्वे दोट्टीकरण ह्या सगळ्याक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जबाबदार आसा असो आरोप काँग्रेसीचो दक्षिण गोंयचो उमेदवार विरियातो फर्नांडीस हांणी केला. जेन्ना प्रधानमंत्री गोंया आयलो त्या दिसा तो येवच्या पयलीं आमी ताका चॅलेंज केलो डिबेटार यो म्हूण. लेट अस डिस्कस ऑन इश्यू अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट, अबाउट क्रायम, मर्डर, रेप, जे ताणें फॉल्स वादा केल्ले ते, जे आमचे पर्यावरण डिस्ट्रॉय केलां, डबल ट्रॅकिंग, कोल, यो बसया, बी माय गेस्ट एट माय प्लेस, आय स्टे क्लोज बाय नियर योर वेन्यू, मिटींग वेन्यू. ही डिडंट रिस्पॉन्ड. दॅट मिन्स ही हॅज नो आन्सर. ताणें सांगुल्लें स्पेशल स्टेटस गोंया दिता म्हणून. 12 January 2014 when he came to Mershays, where is that special status? Every promise what he has made are all lies. This is on record. ताजेर आमी फॉल्स आरोप घालिना. Everything what he has promised he has failed. आनी खंयचें तोंड घेवन तो गोंया आयिल्लो? You know, this is what we had asked. Today Goa is in danger, environmental danger. आमचे 6 न्हंयो गेल्यो अंडर whom? नरेंद्र मोदी. आमची म्हादय डायवर्ट केली. DPR कोणे अप्रूव केलो ऑन 28 December 2022? नरेंद्र मोदी. आमी डबल ट्रॅकिंग कोणे अप्रूव केलें ड्युरींग लॉकडावन? नरेंद्र मोदी. आमची 65,000 प्लस झाडां कापली. तमनार प्रोजेक्ट कोणे अप्रूव केलो? नरेंद्र मोदी गव्हर्मेंट. आमचे रोड एक्सपान्शन कोणे अप्रूव केले फॉर कोल ट्रान्सपोर्टेशन? नरेंद्र मोदी सरकार. रिवर नॅशनलायझेशन 6 न्हंयो कोणे केल्यो इन November 2016? नरेंद्र मोदी सरकार. असले कितले जाले. ताणें सांगले 2 crore जॉब दितलो वर्साक म्हूण. दॅट मिन्स इन 10 years देर शूड हॅव बीन 20 crore जॉब्स. टी टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिधा तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. पापा, किसी की शादी थी क्या? इंटरव्यू का कॉल आया होगा, है ना? पक्की नौकरी? कानूनी MSP लेनी है ताऊ, खाद बीज से GST हटवानी है और लोन भी माफ कराना है ताऊ. अपने फोन का बटन दबाना छोड़ और हाथ का बटन दबा.